संसदेत मोदी सरकाराआड अविश्वास थारावाचेर भाषण ठोकताना राहुल गांधीन शिष्टाचार सोडिल्ल्यान बरेच हाशे जाले। सुमार अर्ध्या वराचे भाषण ठोकल्या उपरांत प्रधानमंत्री मोदीचो पप्पू ताका वेंग मारूंक थेट सरकार पक्षाचे बाकार पावलो। शिष्टाचार सोडून मोदीक वेंग मारली। रक्षा मंत्री सीतारमण उलयतना दोळो मोडलो। मोदी आनी एनडीए वाल्यांक राहुलाचो सीन एंटरटेनिंग, मात सभापती सुमित्रा महाजन राहुल गांधीक शिष्टाचार शिकोवंक फाटीं रावली ना। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपना जो सिक्योरिटी कवर है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। सच्चाई है, कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ, एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। This is not necessary. No. निर्मला जी। राहुलाच्या स्टंटान एनडीएच्या खासदारांचो एंटरटेनमेंट, काँग्रेस आणि यूपीए वाल्यांक शॉक, मात सभापती सुमित्रा महाजन पप्पूचे कान पिळूंक फाटी रावली ना। कि यहीं पर संसद के अंदर ही उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ कर दिया और अब कोई आकर इसी कभी No, but actually it was not a proper thing. it was not proper, कि ये हाउस में ऐसा होता नहीं है, हाउस के डेकोरेशन में नहीं है, एंड आफ्टर ऑल पद की भी एक गरिमा होती है। उस समय मुझे भी अच्छा नहीं लगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। He was प्राइम मिनिस्टर, आई एम सॉरी। तो प्राइम मिनिस्टर के सीट पे बैठते हुए एक अपना डेकोरम तो होता है कुछ, और हमारा भी डेकोरम होता है, संसद सदस्य का भी अपना व्यवहार का एक डेकोरम होता है। भाषण के बाद जिस तरीके से आना, और प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पे बैठ गए, दैट टाइम वो पद की बात है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है, ही इज प्राइम मिनिस्टर। और एक बात ऐसी है, वापस यहाँ आके आंख चमकाना, ऑल दैट बिहेवियर इज नॉट। गंभीरता से बातों को लिया करो। मैंने केवल इतना कहा जिस तरीके से हुआ, बाद में आके जिस तरीके से फिर भाषण शुरू किया। मेरे कोई दुश्मन नहीं है राहुल जी, एक मिनट, राहुल जी मेरे दुश्मन नहीं है, वो तो मुझे लगते बेटे जैसे ही है, और लगता है कि उनको बहुत जिंदगी गुजारनी है और बहुत अभी उनका नेतृत्व खुलने दो, मैं इसको मना नहीं। एक डेकोरम हाउस का भी होता है, मेरे भी समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है उस समय, और इसलिए उस समय फिर भी मैं चुप, मैंने कहा ये क्या नाटक हो रहा है, नहीं समझी मैं, फिर मैंने कहा भी कि ये ठीक है। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पयलीं सुर्ला आनी आतां वेलिंग प्रियोळ कुंकळेचो लोकय बार्राक विटलो। वेलिंग प्रियोळ कुंकळे पंचायत नागरीक सुदार कृती समितीन नव्या बार्रा आड मोहीम सुरू केल्या। आनीक नव्या सोऱ्याच्या बार्राक लायसनां नाका म्हूण ठराव घेवनय पंचायत लायसनां दीस सुटल्या। अनधिकृत बार्रांची लायसनां रद्द करची म्हूण समिती मागता। समिती रस्त्यार देवपाची तयारी करता। पण आमकां हाजे फुडें पंचायतीन म्हणटा ती खंयच्याच फुडें बार्रां जावपाक फावना। आमी आसा तांकां बंद कर म्हणीच ना, पण हाजे फुडें आमकां खंयचीच बार्रां येवपाक जायना। आनी सपोज आमचो इतलो अपोज आसून सुद्दां बार्रां जर तांणी घाली आसत न्ही जाल्यार आमी ओगी रावची ना। आनी दुसरें म्हणल्यार जर तांकां इलिगल जर अशी परमिशन मेळटा आसत न्ही जाल्यार आमी आमचो सेल्फ हेल्पाचो धंदो सोडटात आनी आमी बार्रां घालतात। आमी बार्रां घालून बसता, आमकां जर इतलें कित्याक पापड लाटू जाय आमकां बसून, आमी बार्रां घालून सुशेगाद बसून खाता, उलट आमकां चड गिरायक मेळटलें बायलां म्हणून। आमी बसून आमी बार्रां घालता सगळीं बायलां, आनी जो पर्यंत ते बार्रां बंद करना तो पर्यंत आमी वया आमगेलें आंदोलन चालूच दवरतले। मंगेशचें नांव पयलीं ऑलरेडी पिड्ड्यार जाल्लेंच आसा ड्रग्सान, आनी तातूंत टार्गेट जाता 9th भुरगे। हे लेटर येयल्ले हांव आसतनाच येयल्ले, तेन्ना आमची पंचायत बॉडी आसतना हांवें सांगलेलें हे बार्राक ऑब्जेक्शन आशिल्लें पयलींच,
की कोणूच हे बार्राक ऑब्जेक्शन आसतना दिवं नाका. गांवच्या लोकांची तांकां ऑब्जेक्शन आसा. गांवच्या लोकां बरोबर हांव आसा कित्याक म्हाका गांवच्या लोकांनी निवडून दिल्ले. आनी आमचे अशे भुरगे आसा की कोणाच्या भुरग्यांचे नांवां घेयना. ल्हान भुरगे होलसेलाची बाटले कोणाकय हाडूंक लायता, पितात. आमचो बस स्टॉप आसा थंय, बस स्टॉपान उडयता. शेत आसा, शेतान उडयतात. तेजे नंतर व्हाळ आसा थंयच. आमी ते गणपती पायता, ते विसर्जन आसा, ते पाळयेन तोपतली. आतां आमी कितें करपाचें हे बाराक? आमी पंचायती कडेन गेले, कोणे दिले काय म्हणून. सरपंच म्हणटा आपूण तुजे वटेन आसा जाल्यार ते बरोवन दिवपाक तयार ना. आमी ते बाबा दिवना म्हणून. ते सेक्रेटरीन दिल्ले म्हणटा. सेक्रेटरी हो आमचो कपिल आशिल्लो, हांव आशिल्ले ते टायमार. तो आतांय बी आशिल्लो, आतां रिटायर जालो. तेणे हे दिलं म्हणटा, दुसरे कडेन प्राप्त जालो तसो बोरये काय खंय तरी. पूण तेजेर कोणे तरी एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक फाल्यां तो तेवूय पंचायतीन तसोच करतलो. नावात बीन आमी ऑब्जेक्शन दिला आसतना, आमी 4 महिला आसा पंच, तेणे ऑब्जेक्शन दिला आसतना आमकां कशें फुडें पावले ते आमकांच खबर ना. सरपंचाची सायन नासतना फुडें कशें पावले? हे सरपंचान हाडून दवरले फायल. आपली सायनूच मारूं ना तेजी. तो फायल खंय आसा, सरपंचान दिवंक ना फायल. जाल्यार बिडो सांगता तुमी पंचायतींतल्यान दिला म्हणून आपणे हे केला म्हणून, पास केला म्हणटा. पयलींचे बोडीन दिले ना आतांचे बोडीन दिले? आतांचे बोडीन. आणि सरपंच ज्या जाग्यार सरपंचाक सेक्रेटरी व्हॅल्यू दिना त्या जाग्यार आमी सरपंचाक व्हॅल्यू कित्याक दिवपाचा न्ही? जेन्ना येदे व्हडल्या पेपरार आयले की बाबा हे लोक उपोशणाक बसल्या आणि अशें जालां, तेन्ना कोणा कडेन तरी येवन चवकशी करपाक जाय आशिल्ली की बाबा हें कितें जालें काय म्हणून. म्हणटकीर ज्या हातीन संस्कृती खातें आसा तो जो संस्कृती जर बिगडोवपाक लागलो थंय विजीट करून, ज्या दीस तें ओपन जाल्यार थंयच विजीट केली. हें बंद करपा खातीर आमी पंचायतीक 15 दिसाचो टायम दिता. फुडले स्टेप आमी बायलो ज्यो आसा म्हणजे आमच्या बरोबर जितल्यो महिला आसा तितले आमी तांकां आपयतले, रस्त्यार देंवतले आनी उपोशणाक सुरवात करतले. मागीर आमी थंय मरणाची सुद्दां विचार करतो ना आतां. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस संघटनेच्या अनिश्चित देशव्यापी आंदोलनाक अखिल गोंय ट्रक टेम्पो संघटना आणि फोंडा गुड्स असोसिएशनान तेंको दिला. पेट्रोल डिझेल जीएसटी खाला हाडात. उठसूट पेट्रोल डिझेलाचे दर वाडोवप बंद करात. टोल रेटूय सवलत जाय. असले इश्यू घेवन पुराय देशात शुक्रारा गुड्स ट्रान्सपोर्ट ट्रक टेम्पोवाल्यांनी बंद दवरलो. ऑल गोवा टेम्पो ट्रक्स अँड टँकर्स ओनर्स सोसायटीच्यान आमी ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्टाक आमी सपोर्ट केला. हें आमकांय ह्या तेजो डिमांडाचो आमकांय फायदो आहा, कित्याक आमीच गाडी ओनर्स हेजे आहा. मुख्य मांगे हैं जो डीजल की बढ़ती कीमतों ने आसमान छू रखा है, उन डीजल के कीमतों में लगाम आए. डीजल पे जो स्टेट और सीएसटी जो लगा है इससे डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं. इसको जीएसटी के दायरे के अंदर लाना चाहिए. 1 नेशन 1 टैक्स का दर्जा मिलना चाहिए डीजल और पेट्रोल को, ताकि भारत के सभी जनता को एक राहत मिल सके. दूसरी मांग हमारी है कि पूरे भारत में टोल फ्री बैरियर इंडिया होनी चाहिए. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.